झोन प्लॅनिंगाक घेवन पेडण्याक खवदळ जाला। पेडणे तालुका नागरिक समितीन जागर सुरू केलाच, पूण खुद्द मांद्रेचो आमदार सांगता झोनिंग प्लॅनाक लागून बंड करता म्हण काडून भाजपा सरकारान म्हाका उडयल्या उपकारता। सरकारान पेडणेकाराचेर अन्याय करचो न्हय। पळयात पुराय बातमी। पंचायतींचो तेको दाखोवंक आनी लोकांक योग्य न्याय दियात अशें मागपाक पेडणेच्यो विविध पंचायतींनी आपापल्या आमदारांच्या ऑफिसांत धांव घेतली। आमदारान आपूण पंचायती आनी लोकां बरोबर आसा हाची गवाय दिली, पूण तेच बरोबर टीसीपीन जे कितें चलयलां ताजेर अजापय उक्तायले। पेडण्या ट्रान्सपोर्ट झोन करचे आदी निदान त्या पंचायतींक तरी टीसीपीन स्पश्ट करपाक जाय आसले, तशें केलें ना। 22 लाख स्क्वेअर मिटराचे पेडण्या कन्वर्शन चल्ला आनी पेडणेकारांक खबरच ना हो अन्याय। हे कशें जावं शकता ते टीसीपी डिपार्टमेंटान कन्सर्न एरियेनी खंयच्या पंचायतीन ट्रान्सपोर्ट झोन केला त्या एरियांनी वचून ट्रान्सपोर्ट झोन ह्यो कितें ह्यो पयलीं एक्सप्लेन करूंक जाय आसलें, आनी ट्रान्सपोर्ट झोन ह्यो कित्या खातीर हाडला ह्यो एक्सप्लेन करूंक जाय आसलें, ह्यो करूंक ना। सो म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या पेडणेकारांची इनजस्टीस जाला। खंय ट्रान्सपोर्ट झोन केला, कित्याक लागून केला, कमर्शियल झोन खंय केला, कित्याक लागून आमकां बेनिफीट मेळटलो की ना, स्थानिकांक गांवांक पर्टिक्युलर पंचायत एरियेन केला तर पंचायतीक रेव्हेन्यू मेळटलो की ना, स्थानिकांक आमकां जॉब्स आतां बाबा ह्या कमर्शियल केला हांगासर कसलो प्रोजेक्ट घेतलो हांगा जॉब्स आमकां मेळटले की ना, आमकां बिजनस स्थानिकांक कितें मेळटलो की ना, हे एक्सप्लेन करपाची गरज आसा। आनी म्हाका दिसना खंयच गेले 22 लाख स्क्वेअर मिटर जेन्ना कन्वर्जन जाता सो म्हाका दिसता इनजस्टीस आमच्या पेडणेकारांचेर जाता। आनी जो पर्यंत आमचे प्लॅनिंग जे गांवां विलेज वायज जर जायना जाल्यार डेफिनेटली आमी खंयच्याय एक्सटेंडार वचपाक रेडी आहा। आमी टील लास्ट म्हणटा ते फायट करते। जर सरकाराक दिसता बाबा ह्यो सरकारान बंड करता डेफिनेटली म्हाका तेंच्यांनी सरकारान काडून उडोवचें। हांव रेडी आहा हेका लागून। म्हाका गरज ना, म्हाका म्हाजे लोक इम्पॉर्टंट आहा आनी म्हाका लोकां वांगडा रावपाक म्हाजें कर्तव्य आहा। थंय सगळें येलोच दिसता आमकां। आतां ही येलो जागा दिसून कितें डेव्हलपमेंट जातलो तो आमकां अजून कांयच खबर ना। तेज्या खातीर आमी ते फुडली स्टेप घेवचे खातीर आमकां आतां हेच्या फुडें आमकां आमच्या आमदाराची मदत लागतली। जरी आमदारान ते आमकां डिक्लेअर केलें की ह्या फाटल्यान आपूण आसा, पूण एक प्रोटोकॉल आमी सगळी पंचायत तेज्या फाटल्यान आसा ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी आमकांय न्याय दिवचो म्हणून आयज आमी आमदाराच्या ऑफिसान येयल्ले तेंकांय निवेदन दिवपाक। आता ॲट प्रेझेंट ते कितें प्लॅन म्हणटात आमी केल्लो तो तुमी हे बघतो आमच्या लोकांनी बघूंकच ना जाल्यार आमी तेका सॅटिस्फाय अशें कशें म्हणटले। जनतेक ब्रिटीश धरू शकनात। भले तुमचे कडेन 33 संख्या आसात याचो अर्थ असो न्हू की 33 दिल्या हे तुमचेर सोंपयला गोंयचे अशातलो भाग ना तो। आनी तेका लागून काल ज्या पद्दतीन हांगासरल्या आमदारान आपल्या स्टेटसान घातल्या तेचं जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करशात जाल्यार तुमकां कळटलें की तेतून कितली गुंतवणूक आसा पळय ती। म्हणजे सरकार हे इतले पयशे करून सुद्धा कितें करपाक। लोकल बॉडीज आनी पेडणेच्या थळाव्यांक बरोबर घेवन जर रिजनल प्लॅन केलो ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुके वेळार आमचे कडेन येवचे न्हू। मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान उक्तेपणान सांगले। जाल्यार पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान टीसीपी मिनिस्टर आनी भाजपा सरकारा कडलो भावार्थ उक्तायलो। फाल्यां कितें अशें हे जालें जाल्यार आमच्या पब्लिका वांगडा आसतलो। जेन्ना गव्हर्मेंट लँड गव्हर्मेंट एक्विजिशन जालां गव्हर्मेंट लँड तितले रस्ते वतले। आमचे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आमच्या स्थानिकांचे प्रोडक्टान रस्ते कित्याक जाय आनी कोणाक इंट्रस्ट आहा कित्याक इंट्रस्ट येतलो। म्हणजे पेडणेकारांचो पयलीं इंट्रस्ट सोडून जर आमी जर भायले इन्व्हेस्टर्स व्हडले आहात नांव फाटल्यान घेतले तेंचो इंट्रस्ट जर पळोवंक गेलो सरकार जाल्यार आमी मागीर कित्याक जाय हांगासर मागीर आमचे कडेन तुमी कांय पागो जाता। आयज आनीकूय सांगता मिडियाच्या समोर सर्व सांगता हांव जर ह्या रिजनल प्लॅन जर लोकल बॉडीज आनी स्थानिकांक जर कॉन्फिडन्सान घेवन जर करिना जाल्यार लोकसभाक आमचे कडेन येवचे न्हू आमी तांकां सपोर्ट करता। आनी हांव जो उलयला ते फॉलो हांव म्हज्या डिसिजनाचेर आनी ह्या आंदोलनाक 100% हांव रस्त्यार देंवतलो। लेटर आयल्याच्या नंतर आमची जी फोर्टनायट मिटींग जाली गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डन्स आसल्या कारणान ऑलरेडी म्हणटात तशें मांद्रे ग्रामपंचायतीन रिझोल्युशन पास केल्लेलें आसा की इमिजिएटली व्हेरी नेक्स्ट डे ऑन 3rd ऑक्टोबर वी आर गोइंग टू सबमीट टू डेप्युटी टावन प्लॅनर एंड CC टू चीफ टावन प्लॅनर म्हणटात तशें की आमकां स्पेशली मांद्रे विलेजीच्या लोकांक लोक सगळे ग्रामस्थ सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ज आमचे इलेक्टेड पंच हांच्या बरोबर संयुक्त बैठक आमच्या गांवांत जावपाक जाय आनी ताचें रिप्रेझेंटेशन आमी MLA दितले आनी ताच्या नंतरच फुडले सोपस्कार कितें आसा ते त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान करपाचें। आनी हो पेडणेकारांचो एल्गार आयकात पेडणे तालुका नागरिक समितीक।
ह्या काय करूंक जाय ह्या संदर्भातलो विचार विनिमय जावन एक स्ट्रॅटजी ठरतली, एक एक्शन प्लान ठरतलो आणि हयसून आमी फाल्यांच्यान त्या कार्याक सुरवात करतलो अशी एकंदर आयच्या बैठकीची रचना आसा. आणि ह्या संदर्भात मार्गदर्शन आणि मागीर कृती महत्वाची आसा. विषय मांडून वचप ना तर कृती करूंक जाय. फाल्यांपासून काय कृती करप ह्याच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत, मान्यवरांच्या उपस्थितीत हो कार्यक्रम ठरतलो. सरकाराक आमच्या खरीच दिसता काय तर बाबा पेडण्याचा भला जावचा तर त्यांनी एअरपोर्ट आता केलं इंटरनॅशनल, हितून कितली सुधारणा जाली, कितलो आमच्या पेडणेकरांक फायदो जालो ही बघपाची गरज आसा पयली. अजून सुरवातच 1 वर्स जावन एअरपोर्ट सुरू जावन 5 वर्सां रावात तरी 5-6 वर्सां बघात आणि मग हे तुमचे प्लान वगैरे झोनिंग बी दियात न्ही. कारण आसा त्या लोकांक पयलीं स्थिर तरी जावन पयलींच लोकांक तुमी आमकां हालोवन दवरलेल्या सगळ्यांक. कोणाची फॅसिलिटी ना, कोणाक जॉब्स ना, काय ना असं. सो माझो तरी ह्या हेचेर विरोध आसा. जाल्यार अनेक जागे आसत ज्या जाग्यांचेर आलवारा जे अफ्रामेन जमनी आसत ह्यो सुद्दां वेगवेगळ्यो केल्ल्यो आसत. त्यो कोणाक लागून केल्यो, त्यो कोणी केल्यो ह्यो अजून कळपाक मात्र मार्ग ना. पण ह्या सगळ्या एका लागून आमी एकत्र येवपाक जाय. मोर्जी गांवांत मोठो लढो चल्ला आणि आमचो तरुण मित्र मयूर शेटगांवकर हो फुडें सरता. त्याच्या मदतीक सुद्धा तेचेर FIR रजिस्टर्ड जातात कारण तो ह्याच्या भितर आवाज उठयता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी निखिल जल्मी.